कोरीतकारांक पावलुचें पयलें पत्र आवेसवोर 13 प्रिती मोगाचें स्तुती गीत. मनशाच्यो आनी देवदूतांच्यो पर्यान भासो हांव उलोयन, पूण म्हाका प्रिती मोग ना जाल्यार म्हजें उलोवप वाजून आवाज करतले गांठे सारकें आनी किणकिणट्या कांसाळ्या सारकें. देवाचो संदेश दिवंक प्रवाद्यांचो वरगूण म्हाका आसत. देवाची सगळीं गुदार्थ स्वतां वळखूंक आनी ताचे जाणवायेचो ताव पर्यान घेवंक म्हाका मेळत, आनी दोंगर एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर काडून धाडूंक भावार्थाची येदी शक्ती म्हाका आसत. पूण म्हाका प्रिती मोग ना जाल्यार हांव कांयच न्हय. म्हजे लागीं आसा तितलेंय गरिबांच्या जेवणाक पोसणाक हांव वांटीन, म्हजी कूड लेगून लासून दीन. पूण म्हाका प्रिती मोग ना जाल्यार म्हाका कसलोच फायदो ना. प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोंसून घेवपी आनी सगळ्यांतायन दयाल मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकाय ना, बोडाय ना, गर्वूय ना. प्रिती मोग दुसऱ्यांकोडे माणसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोडिना. प्रिती मोग राग चडूंक दिना, कसलेंच वायट मनांत दवरिना. कोणें वायट केलें म्हूण प्रिती मोग कुशाल जायना, पूण कोणूय बरें करीत तर प्रिती मोग संतोसता. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी कोडी समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, बोरमोसो दवरून रावता, सोंसणीकायेन आनी धिरान सगळ्यांक फुडो करता. देवाचो संदेश दिवपी प्रवादी आसात तर तांचें काम सोंपतलें. विचित्र भासो उलोवपी आसात त्यो बंद जातल्यो. कोणाक विद्या आसा ती उबोन वेतली, पूण प्रिती मोग एकूच कदींच सोंपचो ना. कित्याक आमची विद्या ओपून, आमचें प्रवादीपणूय ओपून. जें कितें सोंपूनायेक पावता तेन्ना ओपून तें सगळें नाटक जातलें. हांव भुरगो आसलों तेन्ना म्हजें उलोवप, म्हजी वागणूक, म्हजें चिंतप सगळें भुरग्यांचें आसलें. पूण जाणटे पिरायेक पावतच भुरग्यापणाचें सगळें हांवें सोडून दिलें. आतां तर देव आमकां सारको स्पश्ट दिसना, पूण फकत आरशांतल्यान जाल्ले परी ताचीं किर्णां आमकां पावतात. पूण मागीर देवाक आमी रूप पळयतलें. आतां म्हाका आसा ती देवाची वळख ओपून, पूण मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांवूय ताका सोंपूनायेन वळखतलों. ह्या आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ, बोरमोसो आनी प्रिती मोग. हे तीन, पूण हांचे मदें उत्तम तो प्रिती मोग. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.